जमल्या बापा तुझे समोर तुमच्या उपकार दौंडावनम सो जिये अंतर कृपेन केलाय सत्कार पविस्नानान तुझी भरगी जाल्या पवित्रात्म्याच्या देण्यान भरल्या पवित्र सभेचे सांदेश जाल्या पवित्र जावच्या तुझे लागी सरल्या संगाता जमल्या बापा तुझे समोर तुमच्या उपकार दौडावनम सो जिनिये अंतर कृपेन केलाय सत्कार. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्त म्हणून मागता. सांजूदुता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळार जमलेल्या तुमकां समेस्तांक आयच्या दिसाच्या ह्या सर्व भक्तीपणाक मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. आज येमिसाचें बलिदान भेटोवंक देवाच्या उतराचो संदेश दिवंक आराधन चलोवन व्हरूंक आमकां मागोवंक कुमो करूंक आमचे संगी आसात मानदी बाप ऑल्विन डिसोजा गांवांत ते शिरतडी बिरगजीचे वर्द मेळ्ळ्या उपरांत माडंत्यार बिरगजीन सहाय्यक विगार वा मंजूर इंजिनियरींग कॉलेजीन असिस्टंट डायरेक्टर जावन तांणी सेवा दिल्या. ताच्या उपरांत उंचलें शिकाप बेंगलोरान जोडल्या उपरांत आतां प्रस्तुत मंगळूरू DSCच्या कुटुंबा जिनिये केंद्राचे दिरोक्तोर जावन सेवा दिवन आसात. तशेंच निवृत्त जाल्ल्या याजकांच्या वस्तेगर सांजुजय वासगराचे मेलविचारक ते जावन आसात. हांव आसलो म्हज्या उपरांत ती जबाबदारी तांणी घेतल्या आनी ती जबाबदारी भोव अपुर्बायेन ते चलोवन आसात. पोर मंगळार येज आसलें तांची भलायकी बरी नासल्यावर येवंक जावना आनी आज ते आमचे संगी आसात. आयच्या दिसाचे सर भक्ती पावन ते भोव अपुर्बायेन चलोवन वतात. एक रेतीरेचे पदऱ्याप मागण्याच्या पदऱ्याप भोव अपुर्बायेन आमकांय मागो कुमो करता. त्या खातीर तुमच्या समेस्तांच्या तर्फेन मानदी बाप ऑल्विन डिसोजा तांकां हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. जोरान एक पदरापा ताळयो दिया. तेजें तुमकांय हांगासर जमलेल्या हर एकल्याक मोगाचो स्वागत. आयच्या दिसाच्या मिसाच्या बलिदानाची तेसवां ह्या परी आसात. अर्गां जावन एमिसाचें बलिदान भेटयता रियाना अल्विया फेर्नांडीस मिलाग्रेस सल्वोदो डिसोजा आनी कुटाम शारजा राहुल जो सुरतगल जेरोम ट्रेसी डिसोजा काटीबळ्ळा रॉयस्टन वाज किरेम मेल्विन डिसोजा किन्निगोळी सल्वोदोर विल्मा डिसोजा मँगलोर लविटा सेरावो जल्मा दिसा संदर्भी किन्निगोळी वियोना सेरावो जल्मा दिसा संदर्भी किन्निगोळी विक्रम आनी पवित्र सेरावो 4थ्या वर्साच्या लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी निड्डोडी थॉमस अल्बुकर्क नारावी जॉन लिली डिसोजा बजाल. प्रत्येक तेसावां पासून मीस भेटयता प्रवीण जेनेविव फेर्नांडीस मिलाग्रेस नियोरा पायस बजपे देवदीन मेरी आनी जॉन डिकोस जात्म्या पासून मीस भेटयता हिल्डा डिसोजा आनी कुटा मँगलोर. देवदीन जोरोम आनी रोनाल्ड डिकोस जात्म्या पासून मीस भेटयता हिल्डा डिसोजा आनी कुटा मँगलोर. देवदीन पावल आनी एंजेलिन डिसोजा जात्म्या पासून मीस भेटयता लुईस डेसा सुरतगल. कुटुंबान देवदीन जाल्या आत्म्या पासून मीस भेटयतात हिल्डा डिसोजा आनी कुटा मँगलोर. बेनेडिक्टा डेसा सुरतगल जॉन लिली डिसोजा बजाल. ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागता आसतना आमची मागणी त्या सवां जे कितें घेवन ह्या पवित्र थळार आसा ही सकड सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करून मागया. आज ह्या पवित्र थळार आमी विशेश जावन धर्मीक भयण्यां खातीर मागता. हो म्हयनो आमी ह्या पवित्र थळार देव आपोवन असो म्हयनो जावन आमी संभ्रमता वचता. आज धर्मीक भयण्यां खातीर आमच्या कुटुंबांतावन फुलोवन विविध जाग्यांनी संवसाराच्या कोणशांनी
तांचे मीस हांव ती करनासात आज तितलें सुलाबाचें न्ही आयच्या दिसांनी कश्टांचें तें काम जाल्यार आमची भाव भयणी जायतो त्याग करून सोम्या खातीर सोम्याची सुवार्ता परगट करनासात ह्या सक्कड भाव भयणीचो उडास काडया तांचे खातीर तांच्या भलायके खातीर तांच्या मिसावा खातीर आज आमी विशेश तरान मागया आतां सक्कड उबे रावया ह्या मिसाच्या बलिदानान भक्तीपणान आमी वांटेली जावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. भावा भयणीनो, भगवंत हप्त्यांत आमी आसा. भगवंत हप्तो आमकां देवाच्या अगणीत मोगाची आनी काकुळतीची गोडसाण साखूंक आनी महान मिस्तेर जावन आसो जेजू मेलो पुनर्जीवन जालो ही बाबर्थाची तो गुटू आमी नियाळ करूंक आचरण करूंक आमी ह्या दिसांनी तयारी करन आसा. आमी हे मिसाचें बलिदान योग्य रितीन भेटोवच्याक आमची पातकां आमी एक घडीभर आमी वळखून घेवया. देवा लागीं आनी पेल्या लागीं आमी बोगसाणें मागया. संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून दोनार सोडून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच संवाद मोरये सगळ्या देवदूतांक भेटता आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सस्तच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदो सांजो तात देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केले. ताच्या मागणेच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्तांक बावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. आनी अशें अख्खे पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. द्वीपानो मुझे आयकून घेया, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया. हांव जल्मोचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयच्या कुसव्यांत तावन म्हाका म्हज्या नवान उलो केलो. ताणें म्हजें तोंड धारेचे तलवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलेल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत म्हाका लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हळें, इस्रायेला तूं म्हजो सेवक, तुजे उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हळें, हांव निर्फळी वावुरलो. हांवें म्हजी सकत बेश्टीस आनी व्यर्थ करसिली. तरी म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम. पूण आतां सर्वेस्पोर उलयलो. जाकोबाक ताजेशी परतून हाडूंक, इस्रायल परजेक
ताचे पासून एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत आकारल्लो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवस आतां म्हजें बळ. ताणें म्हळें, फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्धार करूंक आनी इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक पाटी हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी सोडवण प्रथवेच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर हें. कार तुझे तोंड तुझी समोर पगडतली सोम्या. म्हजे तोंड तुजी सोडवण पगडतले सौम्या. सर्वेस्परा तुजो हांवें हासरो घेतला. म्हाका केदीन फटवून पडून दिनाका. तूं न्याय निती समज सुविधा देखून म्हाका सोड बाचाव कर. म्हज्या उल्या कान दिवन म्हजें तारण कर. म्हजे तोंड तुजी सोडवण पगडतले सौम्या. जातू सर्वेस्परा म्हजे कडप म्हजे भद्रतेचो हासरो. जातू म्हजे जीव वांटोमचे कोटे. कित्याक तूं एकलो म्हजे कडप आनी म्हजे कोटे न्हय. देव म्हज्या नश्टाच्या हातांतलो म्हाका निबार. म्हजे तोंड तुजी सोडवण पगडतले सौम्या. म्हजे तोंड तुजी सोडवण पगडतले सौम्या. बंधन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. बंधन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. नमन तुका आमच्या राया. तूं खार जालोय बापाक. बळये शेळये बरी तुका वेलो कुर्साक जोडच्याक. बंधन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. बंधन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्थ. महिमा तुका येसुमिया. इतलें सांगून जेजून आपणा भितर सकळ वळून म्हळें, सदस हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. कोणा विशांत जेजून अशें म्हळें म्हणून कळनासतना शिसी एकामेका पळोवंक लागले. ताच्या शिसां मदलो एकलो जेजूक चड मोगा आसो ताचे बगलेक तेंकून बसलेलो. कोणा विशांत तो अशें उलयलो म्हूण विचार म्हूण सिमोन पेद्रून ताका हात भाशेन म्हळें. देखून त्या शिसान आपली तकली जेजूच्या हरत्या कुशीन बागावन, सोमिया तो कोण म्हूण विचारलें. जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितां तो सुतो म्हणून जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमोन इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो
तवळ जेजून ताका म्हळें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. ताणें कित्या बसत अशें म्हळें म्हणून जेवणाक बसलेल्या थोड्याक कोणाकच समजलें ना. दुडवाची चिरी दुर्बळ्यांक जुदासा लागीं आसतली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे, वा दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जायचंय म्हणून थोड्यांनी चिंतलें. पूण उंड्याचो कुडको घेतस तो तुर्तन भायर सरून गेलो, तवळ रात जाल्ली. जुदास भायर सरून गेल्या उपरांत जेजून म्हळें, आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सवें देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवूच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो, बेगीनच परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यानो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगात आसां. उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण हांवें जो देवाक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगतां. हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. सिमोन पेद्रून ताचे लागीं विचारलें, सोमिया तूं खंय वेताय? जेजून जाप दिली, हांव वेतां थंय, तुज्यान आतां वाडदन येवंक जायना, तरी उपरांत तूं येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, कित्या सोमिया? आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना. तुजे पासून जीव दिवंक हांव तयार आसां. जेजून ताका जाप दिली, म्हजे पासून तूं जीव दिवंक तयार आसाय मो? सतत हांव तुका सांगतां, कोंब्यान सात घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो, आयच्या शुभ वार्तेन आमी पळोवचें जाल्यार जेजून उल्लेखची 2 संगती गतान पाराधीन करच्या जुदासाच्या विशांत आनी ताका नाकारतात ह्या पेद्रूच्या विशांत. कोविडाच्या पयलें एका याजकांनी एक नाटक बरयल्लो, तुमी पळयलाय जावंक पुरो. तो जावन आसा विसवण. ह्या विसवण नाटकांत आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर आसलें तें सन्निवेश आनी ह्या करिज्माच्या ह्या भाग्यवंत हप्त्याच्या त्या गणितांक लक्षिल्ल्यान ताळ पडचें आमी पळयता. आनी आयच्या शुभ वार्तेक प्रत्येक जावन ताळ पडचें आमकां दिसून येता. आनी ह्या विसवण नाटकांत कितें जाता? थंयसर विसवण चलता 2 व्यक्ती मदें, एक बाराबासा मदें आनी जेजू मदें. बाराबासाक आमी उलोवचें जाल्यार तो एक अनितीन चलुल्लो सोर, लुडकार आनी खडकाय आदरलेलो एक व्यक्ती म्हणयेत. आनी जेजूक आमी पळोवचें जाल्यार सताच्या नितीच्या वाटेन चल्लोलो एक सत्यवंत आनी देवाचो पूत. ह्या दोगां मदें विसवण जाता. कोणाक संवसार विंचता? जेजूक विंचच्या बदलाक थंयसर विसवण जाता बाराबासाची. बाराबासाक संवसार विंचता, ताका जिवीत दिवच्याक थंयसर विसवण चलता, तर जिविताच्या दाताराक थंयसर मरणाची त्या हुकूम जाता. भाव भयणीनो, आमच्या संवसारांत समाजांत खंयचेचे विसवण जाता, बऱ्याचे गी वायटाचे गी. एक पद एक्शन सॉंग आमी कॅम्पा वेळार करचें भुरग्यांक. सांग बाबा, सांग भयणी, तुका जेजू जाय वा सैतान जाय? सांग बाबा, सांग भयणी, तुका जेजू जाय वा सैतान जाय? वय, आज आमी शुभ वार्तेन पळोवचें जाल्यार जेजू म्हणटा, एकलो म्हाका गतान पराधीन करतलो. आनी कोण म्हणून विचार केल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा, हांव कोणाक एक कुडको उंडो दिता, तो म्हाका गतान पराधीन करतलो. आनी उंडो तो जुदास इस्कारियोताच्या तोंडाक दिल्ल्या वेळार तो जुदास थंयतावन वेता आनी तक्षण तो थंयतावन भायर सरता. आनी थंयसर तो उंडो घेतिल्ल्या वेळार देवाचें उतर म्हणटा, ताचे भितर सैतान रिगलो, ताचे भितर सैतान रिगलो. उपरांत कितें जालें? उंड्याचो कुडको घेतच तो तुर्तान भायर सरून गेलो आनी तवळ रात जाली.
भावा भयणीनो, हांगासर जुदासान जिविताची मेटां सोडलीं, सांडलीं आनी अंतकाराच्या मेटांनी तो सोल्लो. तवळ रात जाली. कित्याक रात जाली? कित्याक जुदासान रातीच्या कुशीन, काळोखाच्या कुशीन, अंतकाराच्या कुशीन, सैतानाच्या कुशीन आपणाची मेटां काडलीं आनी जिविताच्या दाताराक ताणें होगडावन घेतलो आनी सैतानाक आपणाची विसवण जावन घेतली. आज पयल्या वाचपांत इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांत आमी आयकलें, आवयच्या कुशव्यांत आसतनाच हांवें तुजी विसवण केल्या. देवान आमकां आमची हर एकल्याची विसवण केल्या, देखून आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक धाडलो. देवान आमकां सांडूंक ना. देवाचें उतर जो आमच्या वांजेलान म्हणटा, देवान संवसार असोय मोग केलो, आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक ओपून दिलो. संवसाराची नीत करच्याक, संवसाराची जडती करच्याक न्हय, बागार संवसाराची सडवण करच्याक. भावा भयणीनो, देवान आमकां हर एकल्याक विसला आनी आमकां पातकातावन सोडोवची विसवण देवाची जाल्यार आमी मात्र कोणाची आज विसवण करता? देवाची विसवण करता की या सैतानाची, या खोट्या सक्तेची आमी विसवण करता? देवान आमची विसवण केल्या, आमकां हर एकल्याक ताच्या हातान घेतला आनी आमची जतन तो दिसपडतें करता म्हणटा आयचे पयलें वाचप. आमकां कितेंच वायट घडनासतना सर्वेस्पोर देव राखता आनी आमकां सांबाळटा आनी आमचे हर एक मेटां तो जतनायेन चलोवन व्हरता म्हणटा देवाचें उतर. आमी देवाची विसवण करता गी या खोट्या सक्तेची? हांगासर पेद्रू आपणा विशयांत वडपण उलयता, आपूण जीव दिवंक जाय ती तयार आसा म्हणटा आनी तोच मनीस जेजूक नाकारता. जेजूची विसवण तो करिना, बगार फेल्याची विसवण करता, या खोट्या स्पिरिताची विसवण करता. भावा भयणीनो, आज आमकां हर एकल्याक एक उलो आसा. आमी भाग्यवंत हप्त्यांत आसा आनी जेजूचें मरण पुनर्जिवनपण आमी लक्षल्यान अनुभव करचें आनी देवाचो मोग आनी अगणीत काकुळतो अनुभव करचो हो हप्तो. ह्या वेळार आमी कोणाची ह्या संवसारांत आमी विसवण करता? आमी जुदासा बरी जेजूक विकृत करता गी? पेद्रू बरी आमी जेजूक नाकारता गी? वा आमी जेजूची आमी विसवण करता आनी सैतानाक आमी फाट करता? आज आमी ह्या पवित्र थळार पून शेतांत आमी आसा. तर आज आमी आमच्या शारोती मुखांतर, आमच्या पात्रोना मुखांतर आमी देवाची विसवण करच्याक फुडें सरया. देव आमचें जिवीत चलोवन व्हरून दी. आमची हर एकल्याची, आमची हर एका जिविताची गडितां आमी देवाच्या विसवणेंत आसूं दी. देव मात्र आमची विसवण करता आसतना आमी देवाची विसवण करून आमी जियेवया आनी अशें जियेल्ल्या वरवीं आमी देवाची मोगाची भुरगीं जावन जियोंक आमकां साध्य जाता. तोच सोमी येवकरिस्तांत ह्या आल्तारेर येवचो आनी आमकां हर एकल्याक आत्मीक रितीन आमकां घटायक दिवचो. तो जेजू आमकां हर एकल्याक सक्तेन भरून दी आनी ताची काकुळट तसो मोग आमकां अनुभव करून आमकां जियोंक आनी ताच्या मजतेंत सताच्या वाटेन, नितीच्या वाटेन, उजवाडाच्या कुशीन मेटां काडूंक आमकां सक्तेन भरून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. पहाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या काशे आमची कळसां भेळी गे माता तुझे लागी उपकार दिल्या आमकां जायती
भयणीनो आमी भेटोवचें हें पवित्र बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमेळ आमच्या नेक्या पयस सभेच्या जवाब सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्परा भाग्यवंत धर्मदो सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें. तीच सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. ती आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बोळ दी. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोर आमच्या देवा दिन वासुया. वैशामी करून पावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वंतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीर थिरांनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दळबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवीर पवीर दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. बापा खरोच तो पवित्र आनी तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्तची कूडू आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. वावरतो सोगत परगटुया. सम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरंता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही पगडता. तुझ्या येण्यात सम्या जेजू आम्ही
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी हे सडवडेची खाल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या मातसो मेयस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवो सुदोरण मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामरी देवाचे माय सांगाता बगेन सुजय तिचो पती बगेन दमदतां सांजू दुतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी त्या सांगता तुजी महिमा गाव आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडबंदराची अज्ञा मनान धरून समयान शिकलेले मागणे आतां आमी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडबंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवश नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूणच्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समयाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. माय मग गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती वांटून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात हो जेजू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर आमचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तू ये काळजा तू ये बिडार करूं तू ये तुझे समोर आयला तू काना करून रावल्या लागी ये
तुया बो मोगाळ बापा बागे वंजोद तात देवाच्या जैतेवंत मरणा बसत या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आम्ही संभ्रमला तांतू घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कुडे रक्ता वरवी तुझ्या पवित्रत्म्यान आमकां बरें आनी ताचे भशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां थीर दवर करून दवर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, परत एकटी ह्या पवित्र थळाक हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. हर एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरार आनी म्हाका तेर्स 8 वरार मीस ताज्या उपरांत नोवेन आराधन 9:30 वरां संपता. 10 वरां तावन कुमसारां 10:15 वरार परत मोरयेमायचो तेर्स मीस नोवेन सक्रामेंताचें आराधन उपरांत आयिल्ल्या सर यात्रिकांक जेवण आसतलें. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्रीक, भुरग्या पिडे संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटा. तीं घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाची तेसावां कोणाकी दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरान दिवचे. पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. कितेंय फूल वा फुलाची पाकळी तुमकां दिवंक मन आसा दफ्तरान दिवचे. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावून तुमकां आमी आपोवणी दिता. सगळें स्पॉन्सर जायनंतर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी खाजारां जल्मादी जुबल्यो कुमगार असली बरी कार्य आसतना ह्या पोंतळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. हांगासर आयिल्लीं भक्तिकां तुमचे खातीर खंडीत मागतलीं आनी आमी विशेश तरान तुमचे खातीर मागतले. हांगासर मिनी वॉलांत केंब्राळ आरोग्य केंद्राची नर्सां आसात. त्या देखून कोणाकी BP शुगर पळोवंक मोन आसा, टेस्ट करूंक आसा जाल्यार अवकाश आसा. तशेंच म्हज्या दाव्या कुशी आश्रया बिल्डिंगांत मूडबिद्रे आळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजींत हांव डॉक्टरां नर्स आसात. होमिओपॅथीक मेडिसीन थंयसर मेळटा. कोणाय कितें गरज आसा जाल्यार घेवच्याक हांव तुमकां आपोवणी दिता. हर एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरां तावन 10:30 वरां पर्यंत हे मिटींग चलता. जी कोण तुमच्या पैकी वा तुमच्या कुटुंबांत कोणी आमाल पियोन्याक वळख जाल्ली आसात, सुडका आशेता जाल्यार ह्या मिटिंगाक येवंक वा मिटिंगाक धाडूंक हांव तुमच्या लागीं उपकार मागता. हो हप्तो बागेवंत हप्तो आमकां कळीत आसा. निमाण्या ब्रेस्तारा हांगासर 5 वरार सेरेमनी प्रारंभ जाता. ताज्या उपरांत मीस आनी ताज्या मिसाच्या नंतर पवित्र कुमगार विशेवाच्या आल्तारीक आमी व्हरता. मागीर 1 घंटोभर हांगासर आराधन आसतलें. निमाण्या शुक्रारा सकाळीं 9 वरार हांगासर कुर्सा वाट आसतली. ताज्या उपरांत सांजेर 4 वरार कुर्साच्या आराधनाची रीत प्रारंभ जातली. हालेलुयाच्या सोनवारा 7 वरार भायर उजो बेंजार आनी ताज्या उपरांत वातीचो पुरशांव आनी ताज्या उपरांत मिसाचें बलिदान आमी भेटयतले. हांव त्या देखून ह्या हप्त्याचे येवचो आयतार पास्कांचो आयतार सकाळीं 8 वरार एकच मीस आसतलें. मिसा उपरांत बेंजार केल्लें आदमेंत वा आदमेंत आमी बांदतले. हांव ताज्या उपरांत ह्या जागाच्या घराचें आशिर्वादांनी आसतलें. आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नांवां ह्या परी आसात. जर तर हांगासर आसात मुखार येवन आयचो प्रधान याजक मनदे बाब ऑल्विन दिसोजा तांचे दावन मानाची वाद घेजय म्हूण उपकार मागता. जेसिका मारिया सिक्वेरा किन्युगोळी आनी एक नांव नाका म्हूण एक दानी पवित्र काळजावाडो मुखार येवन मानाची वाद घेवची. दान दिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावरता. देव बरें करूं म्हणटा. सांजूद उरता देव मारी पात देवाची आशिर्वादा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. समेस्त आमी दिंबी घालया. सांजूद उरता देवाचें नवें आतां आमी चलोवन वरचें. पात्रोन सांजूता देवा आमची पासत विनंती कर. पात्रोन सांजूता देवा आमची पासत विनंती कर. पात्रोन सांजूता देवा आमची पासत विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.
भाव भयणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता बघेन जो तर देव सर्गराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत असून आमचे बसो विनंती करता सांजूद त्या देवान येर सांग बघ प्रत्येक जण मोरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आता आम्ही सांगता मागया सोम्या जेजो क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराण्याचो वडभाव तुका आम्ही आमचे मागणे भेटयता तुका आणि धर्म जोडता देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टागती स्वामी उगडास करता भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगात आम्ही आमचे मागणे मिळयता ये जेजो मनुष्याच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्यान मिळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी होगळाप लाभता आनी समेस्त मनी देवाक मानवतात जेजो आमच्या भावार्थ वजेचे तू आता खरोसो आमचे मध्ये आसाय म्हण आमी सत म्हणता तुझ्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे देई देवासो आनी पेल्यासो करो मोग वाडय आता आमी बघेन जुता देवाच्या विनवणेन तुझे मरिपाद उबाच्यो गोरसो आनी अत्रे तुझ्या दैवी कुशे परमाणे तू जारी करतलोय म्हण आमी बरोवसता येजूच्या भोव पवित्र आनी उदार खालसा सर आमचे फातेनी आमी तुझे देई उबारता तुका जाव महिमा मान आनी वगळाप सदा सर्वदा आमेन सांजूद उथा देवाक विशेष मागणे या संसारे जेजसो सैरो आणि धर्म जावन असलेल्या बघेन जोता देवा या आमच्या मागण्या तू आमचे सवे मेळ जेजो सोडवंदार असो मोवाळ मोग तू जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयसल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आणि मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्तसाक्षीच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संसारे जेजो लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बरेचशा कष्टासनी सांबोवन निराशेच्या परिस्थितीत असलेल्यांचो तू केरीती शारोती जावन आसाय तुझ्या मजतीचेर बरोबर वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पोन शेता पातेनीन आयला सर आमी बसया आयचे दिसा सभा जणांनी हांगासर त्या सवान दान दिल्यान वाचून सांगतना जर तर तुमची त्या सवा आसा जाल्यार तुमी मागा ना जाल्यार तुमच्या खालसा मनान जे कितें त्या सवांक घेवन ह्या पवित्र तळाक हांगासर आयल्यात ह्या घडये सकड त्या सवां आमी उबान दिवन आमी मागया मोगाचें न्हू 14 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळूं 14 रीण फारी करूंक करपा मेळच्या खातीर 12 जाणां बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर 6 जाणां भुरग्याचें देणें फावो जावच्या खातीर 14 वायट सवय सोडून बरी जिणी जिवचे करपा मेळच्या खातीर एकल्याक ड्रग एडिक्ट जाल्ल्याक सुटका मेळच्या खातीर दोगांक बरो फुडार फावो जावच्या खातीर एकल्याचो मानसता पयस जावंक आनी राज्य जावचें करपा मेळच्या खातीर 14 गॅस्ट्रीक पिडा गुण जावच्या खातीर तेगांक जाग्याचे समस्ये बऱ्यान आनी मोगान इत्यार्थ जावच्या खातीर एकल्याचें फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वयच्या खातीर एकल्याचो भायर पडली बेंजार मदीं मेळच्या खातीर एकल्याच्या घरा वयर गल्ली कोर्ट केस इत्याद जावन राज्य संधान जावचें करपा मेळच्या खातीर 8 जाणां परगांवांत बरें काम मेळच्या खातीर 14 SLC रिजल्ट बरें येवच्या पासत एकल्याच्या बांयन बरें उदक मेळच्या खातीर दोगांक कामान प्रमोशन मेळच्या खातीर 7 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावच्या खातीर 8 जाणां बऱ्या कुटुंबाचे सैरीक फावो जावच्या खातीर एकल्या काजाराचें प्रिपरेशन आनी कार्य बऱ्यान जावच्या खातीर 6 जाणांक घरांत शांती समाधान रास करच्या खातीर एका चलयेन अन्य जातीच्या चल्याचो सांगात सोडून बरी जिणी जिवची करपा ताका मेळच्या खातीर 7 जाणांक लंग्स कॅन्सर आनी विविध तरेच्या कॅन्सर पिडेतान गुण जावच्या खातीर दोगांक कामाच्या ताळा समाधान आसूं आनी स्ट्रेस उणें जावचें करपा मेळच्या खातीर 6 जाणांक आतापायाची गांठी दुखून जावच्या खातीर एकल्याक ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर एकल्याचे कान कोरोज गुण जावच्या खातीर 30 आनी दोगांनी प्रत्येक तांच्या तेसांव वचून मागोवन सांगला मोगाचें न्हू आनी एक जॉयलिनाचें इमोग्लोबीन चड जावन आनी बालंतेर बऱ्यान जावच्या खातीर मागोवंक सांगला एकल्याक टिकेट आनी विजा मेळच्या खातीर एकल्याक बरें घर फावो जावचें करपा मेळच्या खातीर एकल्याक फावो तो जागो मेळच्या खातीर एकल्याक आयर्लंड युनिवर्सिटीचें ऑफर लेटर बेगीनच मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला ह्या भावांक भयणी खातीर आमी मागता आसतना आमची वैयक्तीक तेसांव मागणी विल्सन म्हणलो एक तरणाटो कुवेटांत आसा ताका स्ट्रोक जाला ताणें बेगीनच गुण जावच्या भलायकी मेळच्या कुटुंबाच्यांनी जायते मागोवंक सांगला ह्या तरणाट्या खातीर आमी मागया बेगीनच ताका कोडयाळ येवची सगत फावो जावचे खातीर आनी एक भयण आमच्या आश्याम सिल्विया म्हणून ताच्या न्हवऱ्याकी पिट्युटरी ग्लँडा कडेन थंयसर एक ट्युमर जाला हें ट्युमर गुण जावन बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला त्या देखून ह्या भयणीच्या त्या सवां खातीर ताच्या कुटुंबा खातीर ताच्या न्हवऱ्या खातीर विशेश तरान मागोवंक सांगला
त्या सवां खातीर आमी विशेश तरेन ह्या पवित्र तळार आज आमी मागया मोगाचें आमच्या बाबा विन्संट सरावाक एक बरें काम मेळचे खातीर विना आनी जेरी तांकां बरी भलायकी बरेंपण तांच्या खाजरी जिवितान लाभचे खातीर तांचे खातीर मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया मोगाचें सिसिलिया सेरावा ह्या भयणीच्या सगळ्या कुटुंबां खातीर तांच्या भुरग्यां बाळां खातीर ह्या सगळ्या कुटुंबां खातीर मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया तांची सर ते सवाय सुमयेच्या पांयां तळार समर्पण करून ह्या पवित्र तळार आमी मागया मोगाचें सभा जाणां ह्या पवित्र तळाक येतात तांच्या मदीक समाधाना खातीर संतोशा खातीर बऱ्या भलायके खातीर बऱ्यापणा खातीर मागोवंक सांगतात ह्या सकट भाव भयणीचे म्हजे कडेन वैयक्तीक तरान जे कोणें मागोवंक सांगलां तांचे त्या सवाय हांव सांजूद देवाच्या मजती मारिपा सुमयेच्या पांयां तळार समर्पण करतना तुमचे कडेन मागोवंक सांगलेल्याची तुमची वैयक्तीक त्या सवाय सकट सांजूद देवाच्या मजतीन सुमयेच्या पांयां तळार समर्पण करून ह्या घडी आमी मागया मोगाचें आराधन तुका सुमयान जेसू आराधन तुका सुमयान जेसू वंदन तुका सुमयान जेसू वंदन तुका महिमा तुका सुमयान जेसू महिमा तुका स्तुती तुका सुमयान जेसू प्रणिपा तुका सुमयान जेसू जय जय तुका सुमयान जेसू हालेलुया 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 मोगळा जेसू या पवित्र तळार या भावभयणी आयल्यात सांजूद देवाचे मजत मानतात सांजूद देवाच्या मजतीन मागले सकळ मेळटा असाध्य आसले साध्य म्हणल्या जाता म्हणल्या वडा पातेरी परवशनी पावडा बांधतात आनी मागले तुझ्या पांयां तळार दवरले सकळ त्या सवाय या घडये मानून घे तुझे पदवी महिमा आज सांजूद देवाच्या मजती मारिपाना कसर वाढोवन दी या भावभयणीच्या जिवितान आनी आशिल्ल्या मागले सकळ ताका मेळोवन दी बरी भलायकी बरेपण बरें काम ताका एक बरी सैरीक आनी अधिक शक्ती ताच्या जिवितान आनी आशिल्ले सकळ लाभोवन दी तुझे पदवी महिमा ताच्या जिवितान वाळे आशीर्वाद कर touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord may your mighty power flow into their life Lord Jesus bless them anoint them Lord Jesus anoint them Lord Jesus may your mighty power hallelujah 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 Jesus touch them Lord Jesus Jesus touch bless heal may your mighty power flow touch them Jesus touch them bless them hallelujah 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 सकड आमी दिमी घालया म्हज्या मतीर काळो कादन म्हजो भावात दंडलो पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे कुंडायतावन हांव तुका उलो मारता आशा संदेल्या बरोबर तुमचे खेरे तेणे तुका देवान दिला म्हजे जिणेचे कांटे कुंडे म्हज्या काळजाचे गोरसान हांव तुका भेटयता तुज्या मोबायल माई पासे नांवा तेगेत म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वर हांवें वडा पातेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वंदना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमेन एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया मोगाचें ह्या पवित्र तळाक आयिल्ल्या मारिपात लाभच्या सकड बरेपणा खातीर ह्या घडये धन्या देवाक आमी अर्घां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया मोगाचें आमच्या जिवितान जायतें बरेपण लाभलां जावंक बरो मोतीचें समाधान संतोश बरी भलायकी बरेपण ह्या पवित्र तळार सभा जाणांनी तांचे अर्घ उलयतान दिल्ले आसात हांव ते वचून सांगतना तुमकां मेळिल्ल्या सकट बरेपणा खातीर देवाक अर्घां दिवया दोगांक व्हड आनवरांतले राखून व्हेल्ल्या पासून अर्घां दितात दोगांचो जागो बऱ्यान रेजिस्ट्रेशन जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात तेगांक कश्ट आनवरांनी राखून व्हेल्ल्या पासून अर्घां दितात एकल्याचे कामां योजना बऱ्यान जाल्ल्या पासून अर्घां दितात 6 जाणां परगांवान बरें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्घां दितात एकलो एग्जामान पास जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात एकल्याचे कोलेस्ट्रॉल आनी शुगर नॉर्मल जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात 8 जाणां बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात 12 जाणां मागलो उपकार फावो केल्ल्या खातीर अर्घां दितात एकल्याक कामान प्रमोशन मेळ्ळ्या खातीर अर्घां दितात एकल्याचे बांयचें काम बऱ्यान जाल्ल्या पासून अर्घां दितात हे सर्व ते सवा सांगता आमचे अर्घ उले सुमयाक समर्पण करून सांगता आमी गावया हांव अर्घां दिता जेजू हांव अर्घां दिता जेजू हांव अर्घां दिता जेजू म्हज्या काळजाक हांव अर्घां दिता जेजू हांव अर्घां दिता जेजू हांव अर्घां दिता जेजू काळजाक मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया
सर्वेस बरं आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सम्या सर्वेस बरा पिडेस जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर आयक आमचे प्रार्थने सम्या सर्वेस बरा पिडेस तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयक आमचे प्रार्थने सम्या सर्वेस बरा सकट पिडेस तांक थाळण्या आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सम्या सर्वेस बरा तुझ्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस तांक जिविताची बर्ते भलायकी कुडी आत्म्याची गटाय दी आयक आमचे प्रार्थने सम्या सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य सवान जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हण मागता हांव आयक आमचे प्रार्थने सम्या सर्गींच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेली त्या सवा आमी तुका समर्पण दिली तुजी कुशी वयता ती सत्य सवान तूं जारी कर म्हण आमी मागता हांव आयक आमचे प्रार्थने सम्या मोगळ्या बापाक गांवांत तशें परगांवांत फावतें काम नासतना कश्ट ज्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन आनी पवित्र कर म्हण आमी मागता हांव आयक आमचे प्रार्थने सम्या दाळ बापा फावती जिनी सांगाती मेळनासतना कश्ट ज्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरे जिनी सांगातीन मेळून बरें कुटुंबात जिवीत जियोवचें देणें फावो कर म्हण आमी मागता हांव आयक आमचे प्रार्थने सम्या सर्वेस बरा भुरग्याचे देणें आशे तेल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचे फळ भुरग्याचें देणें तांकां फावो कर तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हण आमी मागता हांव आयक आमचे प्रार्थने सम्या सर्वेस्परा धर्मीक भयणी जावन सेवा दिवच्या सक्कड भयण्याचो आज आमी उडास करता संवसाराच्या विविध कोणशांनी ती सेवा दिवन आसात तांकां बोळ भलायकी मोतीक समाधान संतोष दी तांची सेवा सडीत उरपेन करून तांकां आदार दी सक्कड कश्टां दगदणीत तांकां सुटका दी सदांच तांचे सांगात रावून तांची जिवीत सोलोन व्हर म्हण आमी मागता हांव आयक आमचे प्रार्थने सम्या सर्वेस्परा ह्या धर्मीक भयण्यांक जावंक कुटुंबांत हांव जायतो त्याग सॅक्रिफायस केला त्या कुटुंबांत तुज्या पांयां तळा समर्पण करता त्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद हो तांकां बोळ भलायकी दी सदांच तांचे सांगाता राव तांच्या त्याग सॅक्रिफायसा 100 वांट्यांनी प्रतिबळ लाभय म्हण मागता हांव आयक आमचे प्रार्थने सम्या मुरये पिडेस तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणीये काबुतीचे माये नमनमच्या जिवा अमृतने भरोशा तुका आमी लो मागता आमी पदे सेवेचे बाळकां या तुका जागोनात आसता आस्कार उस्कार सून आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शिकय ते तुजे गांवचे दोळे आमचेर पडटे आनी ह्या प्रदेशा उपरांत तुजे सदैव पावल जेजू आमकां दाखय हे दाळे मगळे दुलबी हांव कारे मरये पिडेस तमसोत मागणे आमकां कितें पिडा आसा जाल्यार त्या जाग्याचेर हात दवरून ह्या घडये मागया नाजाल्यार आमकां कोणें मागोवंक सांगल्या त्या सक्कड पिडेस तांक त्रिएक देवाक महिमा मान आमी दिताना त्रिएक देवाच्या मजतीक तांकां समर्पण करया आनी आमी मागया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्या अस्कत मनशा जैम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गुण करूंक तुवें कशी वेले महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन दारा कित्याक तूं आमच्यो सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकणीचे दाल दिश घाल तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव दिवचे वाबरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिडेंतली गुण जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमयावर वे सोम्याचे नावे आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमच्या सवे आसूं प्रार्थुया दयाळ सोम्या बाबार्थांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेर नतलेली दयाळाय आमी मागता पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तुजे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सूख समजणींनी मनभेद पयस करून एकामेकाक काळजांतावन बगसून जियोवंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हणून बगून दी दयाळ सोमी सदांच तांचे संगतार राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दी जो जियेताय आनी रासवड चलयताय सस्नच्या सस्ना सर्वेस्पोर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी आपल्या मुखामळोचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपसन आनी काकुळतीन वागोव दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां देव देवाचो एकलो सोपो जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक
वैभवान बसला आणि आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे संगत आसा. तो तुमचे सवय रावून तुमचे संरक्षण करूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं, आनी तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखण करूं. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले. तो तुमचे थंय आसचे सर्व वायट भस्मन वडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशात परजळीत करूं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवासो, बापासो आनी पोतासो आनी पवित्र आत्म्यासो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ तुमचे सवय आसो. दिव्य समीराविया पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनात आमी सोलोन व्हरता. पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करुया. कित्याक हांव तुजे सवय आसा. गबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका गटाय दितां, हांव तुका मजत दितां. म्हज्या जायते वंत उजव्या हातान हांव तुका सांबाळटां. आमचो देव आपल्या उजव्या हातान आमकां हर एकल्याक राखचो देव, आमकां सांबाळचो देव. तो विश्वासी देव, अविश्वासी देव न्हय. ह्या आमच्या देवाक ताच्या समकर आमी आसा. ताका आमी आराधन करया. ताच्या मुखार आमी खालतेपणान आमी सरपडोन आमी ताची स्तुती करया. तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकोणदार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकोणदार,
स्वता सगळ्या सत्य तुझी सेवा करता अंगा वासा सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सत्य तुझी सेवा करता अंगा वासा आमचे उभारनं मी गाऊया अंगा वासा जेजू अंगा वासा जेजू अंगा वासा जेजू अंगा वासा विश्वासाने पाथ्यनं मी गाऊया अंगा वासा जेजू अंगा वासा जेजू अंगा वासा जेजू अंगा वासा इसाया प्रवादी 3:3 अध्यायांत म्हणटा भिये नाका कित्याक हांव तुका सोडयला हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला आनी तूं म्हजोच तुका हांवें तुज्या नांवान आपयला आनी तूं म्हजोच तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवय आसतलो न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात उज्यांतल्यान तूं सळशी जाल्यार तूं लासून वचोनाय उज्याच्यो जिबो तुका भस्म करच्यो नात कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत देवाचें उतर म्हणटा तुमचे बसत म्हज्या मनांत कसले येवजण्यो आसात म्हणून हांव खरेंच जाणा तुमच्या हिता पसत न्हय तुमचे ख्यास्ते पसत तुमच्या हिता पसत म्हज्या जिवितांत म्हज्या मनांत एक येवजण आसा देवाच्या मुतींत आमच्या जिवितांत हर एकल्याच्या जिवितांत कितें जायजें तें देवाच्या मुतींत आसा किर्तनगार 20:3 किर्तनान म्हणटा कळक्या फलक्यांत हांव चलोन तरी कसलेंच वायटाक हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका दय दिता आमच्या देवाचेर विश्वास आमी दवरया आमच्या देवाचेर आमी पाथयणी दवरया आमचो देव आमकां साणचो देव न्हय आमचो देव आमचो मोग करचो देव आमकां सदांच आदर दिवचो देव त्या आमच्या देवाक आमी आराधन करया तूं म्हजो कोळी तूं म्हजो बुजवणदार तूं म्हजी गुपीत सुवात तूं म्हजो देव देवया सांगता तूं म्हजो कोळी तूं म्हजो बुजवणदार तूं म्हजी गुपीत सुवात तूं म्हजो देव सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सत्य तुजी सेवा करता अंगा वासा सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सत्य तुजी सेवा करता अंगा वासा अर्थात विश्वासान पाथ्यन आमी गाऊया अंगा वासा जेजू अंगा वासा जेजू अंगा वासा जेजू
मागवया अंगा आवासा जेसू अंगा आवासा जेसू अंगा आवासा जेसू अंगा आवासा अंगा आवासा आमचे दोनी हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया. हांव बरो गवळी आपल्या शेळयां खातीर जीव दिता. बरो गवळी नवाय नव शेळयांक दोंगराचेर सोडनो सुकोन गेल्ले एका शेळये पटल्यान तो बरो गवळी वेता. जेन्ना ती सुकोन गेल्ली शेळी आपणाक दिश्टीक पडटा तर बरो गवळी संतोष पावता. आपल्या खांदार तो घेता, संतोषान तो फाटी येता. सुकोन गेल्ले शेळये थंय बरो गवळी संतोष पावता. सुकोन गेले नाणे ती स्त्री झाडता आनी सोदता. जेन्ना ती ते नाणे आपणायता, पाटी जोडता, ती स्त्री संतोष पावता. शेजाऱ्यां सोबे आपणाचो संतोष वांटून घेता. बाबा भयणीनो, जेन्ना एक पातकी आपली पातकी जिणी सांडता आनी देवा थंय फाटी येता, अंधकारांत जिवितां कुशीन मेटां काडटा, त्या वेळार सर्गाराजांत वर्तो संतोष जाता म्हणटा देवाचें उतर. आमचो सोमी, आमचो सडबंडार आमचे समकार आसा. आमकां हर एक लागीं तो पळोवन आमकां मेळोवंक तो आयला, आमच्या सांगाता उलोवंक तो आयला. आमकां हर एक लागीं आपल्या गोफांत घेवन आशिर्वाद दिवंक आमचे समकार आसा. ह्या आमच्या सोम्या थंय आमचे दिश्ट आमी कोसोवया. येयात म्हजे सरशी, तुमी कश्ट केले न्हू, वजन ववयतले न्हू, हांव तुमकां विशेव दितलो. हांव तुमकां विशेव दितलो. खरो विशेव आमकां मेळटा आमच्या सोम्या थंय. खरो सुशेग मेळटा आमकां आमच्या सोम्या थंय. खरो सांगात आमकां मेळटा आमच्या सोम्या थंय. यम्मोसाच्या ते वाटेर निरासपणान, बेजारायेन, सलवणेंत, अंधकाराच्या कुशीन ते मेठां काडटना उजवाड असो दातार, जिवीत असो दातार तांकां सांगात दिता. आनी तांची मेठां अंधकाराच्या वाटेंत थावन जिविताच्या उजवाडाच्या मेठान समखोंक जेजू तांकां आपोवण दिता. जेजू तांचे लागीं उलयता. जेन्ना जेजू तांचे लागीं उलयता त्या वेळार तांची काळजां भितरल्या भितर पेटतालीं आनी थंय बदलावणाचें वारें वळतालें. अंधकार पयस सरतलो, उजवाड तांचे थंय भितर सरतलो. आनी ह्या वेळार नव्या बरवशान ते भरले आनी आपणाची वाट अंधकाराची ती सांडून जेजू थंय ते फाटी येतात आनी जेजूक तांचे सांगात रावोंक उलो दिता. सोम्या, आतां वेळ जालो, आमचे सवय तूं राव.
आमचे सगळे तूं राव सोमिया, आमचे सगळे तूं राव. काळोख जालो आमच्या जिवितांत, हर एकल्याच्या जिवितांत काळोख आसा, अंधकार आसा. जेन्ना सुद्दां आसय जेजून दिल्लो तो हुंडो घेता त्या वेळार ताचे थंय सैतान रेखता आनी तो अंधकाराच्या कुशीन मेटां काडटा. अंधकाराच्या कुशींत गेल्लो तो फाटी उजवाडाच्या कुशीन ताका येवंक साध्य जालें ना, कित्याक ताणें तांची विसवणूक अंधकारा कुशीन केली. एम्माउसाच्या त्या वाटेर आसल्या शिसांनी तांची विसवणूक असततावन काळोखातावन उजवाडाच्या कुशीन केली. आमी आमची विसवण जेजू थंय, जेजूची आमी विसवण करया. जिविताचो दातर आमचे मुखार आसा. आमी बसया. आमची जबाब अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. जिवीत दिवच्या तुज्या येवकारीस्त पसोत. अर्गां तुका सोम्या जेजू. पवित्र हुंड्यांत तुज्या हजारपणा पसोत. अर्गां तुका सोम्या जेजू. पवित्र सक्रामेंतांत तुजे आराधन करच्याक देण्या पसोत. अर्गां तुका सोम्या जेजू. तूं आमचो आदर्श मेस्त्री जाल्ले पसोत. अर्गां तुका सोम्या जेजू. तुज्या दैवीक मौल्य आनी शिक्षण पसोत. अर्गां तुका सोम्या जेजू. सर्गीची जाणवाय दिवच्या तुज्या दैवीक उतरां पसोत. अर्गां तुका सोम्या जेजू. जिविताचे देणे आमकां तुवें दिल्ल्या पसोत. अर्गां तुका सोम्या जेजू. बुद्धवंतकायेचे देणे आमकां तुवें दिल्ल्या पसोत. अर्गां तुका सोम्या जेजू. सर्गीच्या जाणवायेन आमकां तुवें नेटलेल्या पसोत. अर्गां तुका सोम्या जेजू. तुजो मोग शिकोवचे आमच्या मोगाळ आवय बापाय पसोत. अर्गां तुका सोम्या जेजू. तुजी वळख शिकोवच्या आमच्या आब आनी व्हडली माय पसोत. अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमच्या शिकपांत आमकां सदांच कुमोग करच्या भाव भयणी पसोत. अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमकां सदांच तुजो सांगात मोगाचो तुवें फावो करचे पसोत. अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमकां सर्व वायटांतले विघ्नांतले आपायांतले निवारलेले पसोत. अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमकां दिसपडतो ग्रास तुवें दिल्ल्या पसोत. अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमकां सर्व आपायांतले विघ्नांतले तुवें निवारलेल्या पसोत. अर्गां तुका सोम्या जेजू. आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण सोम्यान केलां. बरी भलायकी आमकां दिल्या, मतीचें समाधान दिलां, सर्व खोटेपणांतले वायट सक्त्यांतले आमकां निवारलां. आयचो हो दीस फावो केला. आयचे ह्या सकाळीं हांगासर येवन ह्या पवित्र थळांत येवचें भाग, हांगासर आराधनांत मिसाच्या बलिदानांत भक्ती कार्यांत भाग घेवचें भाग आमकां फावो केला. 40 दीस उपास, मागणें, दान धर्म अशें आमच्या जिवितांत एक बदलावण्याचें वारें सोम्यान वाडयलां. ह्या खातीर आमी अर्गां दिवया. ताच्या मोगांत आमी रावून ताच्या मोगांत आमी जियोंक तोच आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया आनी गावया. तुजो हांव मोग करतां, तुजो हांव मोग करतां, तुज्या मोगांत हांव रावतां. तुजो मोग मात्र म्हाका पुरो, तुज्या मोगांत मात्र हांव जियोंक हांव सकता म्हणलें आमी भक्तीपणान गावया. तुजो हांव मोग करतां, तुजो हांव मोग करतां जेजू. तुजो हांव मोग करतां आतां आनी सदां. तुज्या पांयांतळा रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव
संतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी ससना तुका हांव अर्गां दिता तुका हांव अर्गां दिता जेसू तुका हांव अर्गां दिता आतां आनी सदां तुज्या पांयां तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव सरतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी ससना तुज्या पांयां तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव सरतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी ससना आमचे दिश्ट येवकारिस्तले जेजू थंय आमी कंसोवया समयेच्या हजारपणांत रावचें कितलें वर्तें भाग म्हजें आनी तुजें तापोर पर्वताचेर शिसांनी सांगलीं उतरां सोमया आमी हांगासर रावचें कितलें बरें सोमया आमी हांगासर रावचें कितलें बरें सोमयाच्या हजारपणांत रावचें सोमयाक रूप पळोवचें सोमयाचें दर्शन जोडचें वर्तें भाग म्हजें आनी तुजें आमच्या सोमयाक रूप पळोवचें भाग बेने आमकां सोमयान फावो केला जुआंवच्या वांजेलांत 15व्या अध्यायांत 13व्या वाक्यांत आमी आयकता आपल्या इश्टां बसत आपलो जीव दिवचें प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना आपल्या इश्टां बसत आपलो जीव दिवचें प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना हांवें तुमकां फर्मायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात
ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सगळी हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून फळ दी जाय, उरचें तसलें फळ दी जाय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. हांव तुमकां साकर म्हूण सांगना, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. एक इश्टा पासून जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. एका इश्टा पासून जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. जेजून आमचे खातीर आमकां सडवण दिवचे खातीर आपणाचेंच बलिदान भेटयलें. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो, आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक ओपून दिलो. संवसारान देवान आमची विसवण केली, आमची सडवण करची विसवण देवान केली आनी आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक ओपून दिलो. आनी जेजून आमकां सडवण दिवच्याक, आमकां सुडका दिवच्याक, आमकां पातकातावन मेकळें करच्याक विसवण केली खुर्साच्या मरणाची. हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात म्हणटा स्वामी. आज स्वामी आमच्या मुखार विसवण दवरता. आमी कोणाची विसवण करता? जुदासान जेजूक घात करची विसवण केली. पेद्रून जेजूक नेगारची विसवण केली. आमी आज कोणाची विसवण करता? आमच्या मुखार आसा एक वर्ती विसवण, ती जावन आसा जेजूची. जो कोण जेजूची विसवण करता, जो कोण सताची विसवण करता, जो कोण नितीची विसवण करता, जो कोण उजवाडाची विसवण करता, तो हर एकलो फळ जोडतलो. तुमी भायर सरून वचून फळ दी जाय, फळ उरचें तसलें दी जाय म्हणटा देवाचें उतर. जेजू आमकां म्हणटा, म्हजें सवें एक जावन रावा. म्हजें सवें एक जावन रावल्ल्या करीत तुमकां फळ दिवंक जावचें ना. आमी फळ दी जाय जाल्यार, बरें फळ दी जाय जाल्यार आमी जेजू थंय एक जावन रावा जाय. एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्ल्या करीत तो जिवीत जोडूंक शकना. जेन्ना एक फांटो वाली थंय एक जावन रावता, चिडकोन रावता, त्या दाळा तो यथेश्ट मापान फळ दिवंक शकता. बाबा भयणीनो, आमी फळ दी जाय जाल्यार, क्रिस्तांव जिवीत जियोवन ती फळां दीक जियेचे जाल्यार आमी जेजूची विसवण करूंक जाय. जेजू थंय आमी चिडकोन रावूंक जाय. जेजू थंय आमी एक जावन रावूंक जाय. जेन्ना जेजू आमचे थंय आसा, जेन्ना जेजू म्हजे थंय आसा, जेन्ना जेजू म्हज्या कुटुंबांत रावता, जेन्ना जेजू म्हजे थंय जियेता, म्हज्या जिवितांत तो वस्ती करता, त्या वेळार म्हज्या जिवितांत दोदोसकाय. जेजू विणे म्हजें जिवीत अस्खत, नश्वर, कितेंच म्हाका करूंक साध्य ना. जर जेजू म्हजे थंय म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या मतींत, म्हज्या काळजांत, म्हज्या अंतस्करणांत वस्ती करता, कोणाचेंच म्हाका बेना.
कोणाचेंच म्हाका बेना तर आमी विसवण करया जेजूची आनी जेजूक आमी म्हणया जेजू तूं म्हजें थंय जेजू तुजें म्हज्या मनांत म्हज्या काळजांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या जिवितांत म्हज्या सर्वस्वांत तूं ये तूं वस्ती कर आनी तूंच म्हाका जाय आनी म्हणून आमी जेजूक भक्तीपणान आमी गावया जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणें परत आमी प्रभुशान आमी गावया जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणें मोग तुजो पुरो सुमया तुजो पुरो मोग तुजो पुरो इश्ट लेगून जीव दिल्लो तुजो पुरो मोग तुजो पुरो भू आकाशोरो सोम्या भूय आकाशोरो मोग काळजा सदा पेटो ससा पावो पुरो मोग तुजो पुरो सोम्या तुजो पुरो मोग तुजो पुरो इश्ट लेकून जीव दिलेलो इश्ट लेगून जीव दिल्लो तुजो पुरो मोग तुजो पुरो भूंय आकाश सोरो सोम्या भूंय आकाश सोरो सोम्या भूंय आकाश सोरो आकाश सोरो काळजांत पेटोन आसो मोग काळजांत सदा पेटो आसो सासण पासत उरो सासन पसून उरो जेजू तूं म्हजे थंय राव म्हाका जिवीत दी म्हाका तुजे कृपेन बरें तूं म्हज्या जिविताचें दायज तूं म्हजो राय जर तूं म्हजो राय जाताय जाल्यार म्हज्या जिवितांत कितेंच उणेंपण ना कोणाकच हांवें भियेवची गरज ना तूं म्हाका जाय जेजू तूं म्हजो राय आनी तूंच म्हजो दायज आनी तूं म्हाका जाय जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजो दायज आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हजें खाण जेजू म्हजें खाण आनी तोच म्हजें तोच म्हजें त्राण. त्राण जियेना हांव ताचे विणें. जियेना हांव ताचे परत आमी गावया विणें जेजू म्हजो राय जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दायज आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हजें खाण जेजू म्हजें खाण आनी तोच म्हजें त्राण. तोच म्हजें त्राण जियेना हांव ताचे विणें जियेना हांव ताचे विणें जेजू म्हजें थंय मोग तुजो पुरो सोम्या तुजो पुरो मोग तुजो पुरो इश्ट लेकून जीव दिलेलो इश्ट लेगून जीव दिल्लो तुजो पुरो मोग तुजो पुरो भूंय आकाश सोरो सोम्या भूंय आकाश सोरो भूंय आकाश सोम्या भूंय आकाश सोरो मोग काळजांत पेटोन आसो मोग काळजांत सदा पेटो आसो सासन पासून उरो. सासन पासून उरो आतां विस्तार आमी सांगया मोग तुजो
पेटोवन आसूं काळजा सोना पेटोवन आसूं सासन पर्यंत उरो सासन पर्यंत उरो सासन पर्यंत उरो सांगात आमी म्हणया मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू आमी तुजी मोगाळ भुरगीं तुज्या पांयांतळ आसां तुझ्या पांयांतळा आसां. ह्या पवित्र थळार आसां या पवित्र तळार आसां. तुजें दर्शन जोडून आसां तुझे दर्शन जोडून आसां. आमचेर तुजी दिश्ट घाल आमचेर तुझी दिश्ट घाल. आमची तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल आमचेर तुझी काकुळतीची दिश्ट घाल. आमकां तुज्या कुरपेन बर आमकां तुज्या कृपेन भर. आमकां तुज्या सक्तेन बर आमकां तुज्या सत्तेन भर. आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बर आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. तुजो मोग करूंक आमकां तूं कर तुजो मोग करूंक आमकां तूं कर. तुज्या आशिर्वादांनी आमकां तूं बर तुज्या आशिर्वादांनी आमकां तूं भर. आमच्या मतींत तूं सदांच वस्ती कर आमच्या मतींत सदांच वस्ती कर. आमच्या काळजांत तूं सदांच वस्ती कर आमच्या काळजांत तूं सदांच वस्ती कर. आमी सदांच तुजी विसवण करूंक आमी सदांच तुजी विसवण करूंक. आमी सदांच तुज्या मेठांनी सोलोवंक आमी सदांच तुज्या मेटांनी चलोवंक. आमी सदांच तुजो उजवाड आपणावंक आमी सदांच तुजो उसवाड आपणावंक. आमकां तुज्या सक्तेन बर आमकां तुज्या सत्तेन भर. तुजो मोग म्हाका पुरो तुजो मोग म्हाका पुरो. तुजो मोग म्हाका पुरो सोमिया तुजो मोग म्हाका पुरो सोमिया. आमचे दोळे दांपिया आमच्या पवर्तच्या दोळ्यान जेजूक रूप रूप आमचे मदें आमचे बोवारी आमचे थंय आमी अनुभव करया जंय दोग वा तेग म्हजे नवे सांगाता मेळटात थंयसर हांव आसा म्हणलो सोमी खरोच जेजू हांगासर हजर आसा त्या जेजूक आमी अनुभव करया जेन्ना जेजून उंडो जुदासाक दिलो ताचे थंय सैतान रिगलो म्हणलें देवाचें उतारें जो कोण ना फोव जावन जेजूक स्विकार करता तो क्यास्त आपणयता म्हणटा देवाचें उतर देवसार गोरोस घालच्या सिंहा बरी आमचे बावारी आमकां पातकाक वडच्याक आपणाच निरंतर प्रयत्न करनासा विविध रितींनी देवसार आमकां ताच्या ताळणे थंय ओडता ताचे थंय आमकां आकर्शीत करता सैतानाच्या बुलोवण्यात हांव सैतानाच्या पासांत हांव पयस रावच्याक देवाची कृपा आनी मजत मागया कीर्तनगार 140 आनी 1 कीर्तनांत वायट सक्त्यांक वायट बुलोवण्यांक सैतानाच्या वायट वंदोवण्यांत हांव पयस रावच्याक आसचें तें मागणें हे मागणें आमी भक्तीपणान ह्या मागण्यांत आमी भाग घेवया सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारतां म्हाका खुमो करूंक तूर्त कर हांव तुका उलो मारतना म्हज्या ताळ्याक कान दी तुमफां बरी म्हजें प्रार्थन म्हजें मागणें तुजे मुखार सोडून दी
म्हजे उबारलेले हात तुझे मुखार संजेचे बेटवणे परी जावं दी. सर्वेस्परा, म्हज्या तोंडा मुखार एक राखणो दवर. म्हज्या वंटांच्या दारा कडेन एका पारेगाराक दवर. वायट उतरां उलोवंक म्हजें काळीज बुलना जावं. नश्ट्या मनशां सांगता मेळोन वायट कर्ण्यो करूंक म्हाका दिवं नाका. नश्ट्या मनशां सांगता मेळोन वायट कर्ण्यो करूंक म्हाका दिवं नाका. तांच्या पक्वानांनी हांव रूस पळोवचो ना. प्रामाणीक मनीस म्हाका मारूं आनी भक्तिवंत मनीस म्हजी सूख सारकी करूं. पूण पातकी मनीस म्हजें मातें तेलान माखीना जावं अशें करीन तर हांव तांच्या गुन्यांवांत भागीदार जातलों. ताका कडपाचें अधीन आनी तांच्या मुन्सिबीदाराचें अधीन केल्यात. म्हजीं उतरां आयकून खुशी जातले आनी ते म्हणटले, धरणीर फूट जावन पडलेल्या दांत्या भशेन आमचीं हाडां पाताळाच्या दारां कडेन शिंपडून पडल्यांत. तुका सर्वेस्परा म्हज्या देवा म्हजे दोळे उबारतां. तुका हांव शरणा येतां. म्हजो जीव सांबाळे. म्हाका मांडलेल्या पासांतलो वायट करतल्या सक्कडी संपण्यांतलो म्हाका राख. नश्टे मनीस आपणेच विणलेल्या जाळांत पडूं आनी हांव सुटोन म्हजे वाटेन वेतलो. सर्वेस्परा, म्हज्या तोंडा मुखार एक राखणो दवर. म्हज्या वंटांच्या दारा कडेन एक पारेगाराक दवर. आनी सर्व रितीच्या वायटांतलें, वायट उलोवण्यांतलें, वायट बुलोवण्यांतलें म्हाका निवार. वायटाक फाट करूंक, वायट मेटांतावन पयस रावूंक सोमयेचो आदार आमी मागया. जेजून म्हणली उतरां उडासा गाडया. ताळण्यांक सांपडन अशें जागे रावा आनी मागणें करा. ताळण्यांक सांपडनाशें मागणें करूंक, सोमयेच्या पक्षेन रावूंक, सोमयेच्या उजवाडान चलोवंक, जिविताच्या मेटांनी सोमकोंक आमची विसवण जावं जेजूची. आज जेजू आमकां हर एकल्या की आपयता. जेजू आमकां हर एकल्या की ताचे थंय आपयता. आपल्याले विस्तार हात घेवन जेजू म्हाका आपयता. सर वायटांतलें फाट करूंक, वायट सक्तेतावन पयस रावूंक, ताचे थंय विश्वासी रावूंक जेजू म्हाका आपयता. जेजू म्हाका आपयता. आमी सर्व उबे रावया. जेजू म्हाका आपयता. मोगान म्हाका पळयता. वेंगेन ताच्या तो घेता. आत्का म्हजी बक्षिता. जेजू म्हाका आपयता. मोगान म्हाका पळयता. वेंगेन ताच्या तो घेता. पाका म्हजी बक्षिता. जेजू 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 Gesù, Gesù, Gesù,
जेजू 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 सर वाईट जावन पयस रावन समयाचेर विश्वास दवरून जियोंक आमी आतां मजत मागया. आमी सर्व दिंबी घालया. आमच्यो सर्व गरजो आमी समया मुखार हाडया. विविध गरजो घेवन आमी समयाच्या पांयां तळायल्या. मागा आनी तुमी घेतल्यात. ह्या समयाच्या उतरांचेर आमचो विश्वास दवरया. आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी समया मुखार हाडया. पयल्यान पयलीं आमी मागया आख्खे पवित्र सभे खातीर, पवित्र सभेचें मुखेलपण घेवन आसच्या पापा साहेबा खातीर, सर्व गोवळ्यां खातीर, याजकां खातीर, धर्मिकां खातीर आनी आमी सर्व लायक बाबर्त्यां खातीर. सगळ्या पवित्र सभेंत आमी आमचो बावर्थ जिवाळ दवरूंक, बावर्थ पाळूंक आनी समयाचेर विश्वास दवरून जियोंक आमकां हर एकल्याकी फावो जावचे खातीर आमी मागया. मागया आमी आमच्या राष्ट्रा खातीर. राष्ट्राच्या विविध जाग्यांनी जात खात कात मत म्हणून झगडें झूज जाते आसा. विविध जाग्यांनी विविध कारणां खातीर झगडें झूज जाते आसा. संवसारांत समाधान ना. आमच्या राष्ट्रांतल्या सर्व मुखेल्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर वावर करूंक, राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर वावर करूंक बरें मौन दिवचे खातीर समया लागीं आज आमी विशेश जावन मागया. आमी आज मागया. मुखल्या दिसांनी आमी त्रिदूम सोलोनीच्या वरच्या ह्या वक्ता बऱ्या रितीन आमच्या फिरगजांनी ह्या त्रिदुमेंत आमी भक्तीपणांत भाग घेवंक, जेजू मेलो जिवान जालो हो भावार्थ आमी पाळूंक आनी तो ताचेर विश्वास दवरून तो आचरण करूंक आमकां हर एकल्याकी फावो जावचे खातीर. जो कोण क्रिस्त जावन सोम्यातावन पयस आसा तांणी सोम्याते पाटी परतोवंक, अंधकारान काळोखांत आसच्या सर्व लोकांनी क्रिस्ताचो उजवाड जोडूंक फावो जायशें आमी मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत आसच्या भुरग्यांनी ह्या दिसेन रजेचे दीस, ह्या भुरग्यांनी रजेच्या दिसान आसतना सर्व रितीच्या आपायांतलें विघ्नांतलें तांकां निवारचे खातीर युवा जाणां खातीर आमी मागया. युवा जाणांनी ताच्या जिवितांत बरो फुडार, बरो भविश्य आपणावंक तांणी आशिल्लें, तांणी सपणिल्लें सगळीं तांच्या जिवितांत फावो जावन कुटुंबाची मौल्यां तांणी जियोवन त्या प्रमाणे आपणाचें जिवीत बांदून हाडूंक हर एका युवा जाणांची मोत उजवाडायशें आमी मागया. कुटुंबांत आसच्या काजरी जोड्यां खातीर आमी मागया. काजरी जोड्यांनी तांणी लग्ना दीस दिल्ली ती भासवणी विश्वासीपणान मोगान जियोवंक आनी ती पाळूंक हर एका काजरी जोड्यांक फावो जायशें आमी मागया. कश्टांत आसच्या, निरासपणांत आसच्या, वांटे फांटे जालेल्या सर्व काजरी जोड्यांनी सोम्याचेर विश्वास आनी पातयेणी दवरून आपणान घेतली ती जबाबदारी मिसांव तें खरेपणी जारी करूंक, मुखार सून व्हरूंक तांकां हर एका काजरी जोड्यांक बोळ आनी सकत मेळचे खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत आसच्या उतर प्रायस्तां बसत आमी मागया.
पिडेस्तांनी उतर प्रायेंत कोस्टोवच्या भावा भयणी सोवडास करया तांकां सोमयेच्या हातांत सोमयेच्या पांयांत आमी भेटोवया सोमी तांकां हर एकल्याक आपणोवन दी तांकां गूण करून दी आनी तांच्या त्या पिडे थावन तांकां सुडका दिवं दी म्हणून आमी खलतेपणान मागया आमचे लागीं साबार जाणांनी मागोवंक विचारलां त्याय भाव भयणी खातीर आमी मागया तांची गरजो सोमयेंत हाडया आमच्या कृशिकां खातीर आमी मागया ह्या दिसांनी पावस इल्ले दीस मुखार येवंक आसात ह्या वेळार गडगडे जगण्यातले आमकां सर्व निवारचे खातीर आनी मुखल्या दिसांनी हाती घेवचे कृशीचें काम बऱ्या रितीन करूंक आमच्या सर्व कृशिकांक रैतांक आदार आनी कुरपा मेळा अशें आमी मागया आमच्या काळजांत जायते अत्रेक आसात प्रत्येक जावन ह्या पूर्ण शेताच्या सर्व गरजां खातीर हिंगासराच्या सर्व योजना खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन आज धर्मिकां खातीर आमी मागता आसतना आमच्या कुटुंबांतल्या युवा जणांनी भुरग्यांनी देवाचो आपोवणें देवाचो थाळो स्विकार करून ताच्या थाळ्याक पाळो दिवंक तसो पाटलाव करूंक ताच्या मेटांनी सोमकोंक मिसांव वावराक मुखार येवंक आमच्या भुरग्यांक युवा जनांक मतीक उजवाड मेळा असो आमी मागया मिसांव वावर करण्याच्या सर्व धर्मिकांनी आमच्या मिसांवांत आमी सुडसुडीत जावंक विश्वासीपणाचें जिवीत जिवंक बावर्ताचें जिवीत जिवंक आमकां हर एकल्याक फावो जाय अशें आमी मागया आमच्यो सर्व मागणी आमची गरजो आमचे उतरेक सगळी आमी सांगाता घाल म्हणया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार स्वाधिकज्ञा पवित्रज्ञा वेगिस्तु देवाने स्वाधिकज्ञा पवित्रज्ञा माझे ते गावोंके स्वाधिकज्ञा पवित्रज्ञा वेगिस्तु देवाने स्वाधिकज्ञा दैविकज्ञा माझे थंय रावोंके बापान पाठयलेल्या पवित्रज्ञा जेजून बासयलेल्या पवित्रज्ञा देवदूतांक दय दिल्ल्या पवित्रज्ञा प्रवाद्यांक प्रेरण तूं पवित्रज्ञा स्वाधिकज्ञा पवित्रज्ञा वेगिस्तु देवाने स्वाधिकज्ञा दैविकज्ञा माझे थंय रावोंके
देणार पवित्रज्ञा जीविताची जर पवित्रज्ञा भलायके दातारा पवित्रज्ञा सदा काळजी यांच्या पवित्रज्ञा 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 वेगीस देवानी स्वादिकज्ञा दैविकज्ञा मुझे तैराओंगे अभी ती बिगलिया ये द्यावडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्वेल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आधार्या सल्वनवेच्या अस्कत विश्व्या बावार्ताचे बळ दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससनाक एका ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी आवडता आमेन. प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्त या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टसो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्तच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जी येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना मरणा पर्यंत जेसू कातो जालो जेसू मेलो जीवन जालो नव्यान येतलो कसाक मनाता निवरान मान फावो केलो कष्टा मरणां सर मनशांक भरवसो देलो नमान तुका पवित्र पुसा नमान आमच्या मोगा करता नमान तुसा जैते वंता नमान कोसा आमच्या सम्याच्या मुखार कुत्रा सवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां बगेवून सांजू देवा आम्हा पासो विनंती कर बगेन कृष्णाचे कुरवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आम दिव्यवाणी